गोंयांत शिक्षणीक मळार साप्प वायट अवस्था आसा हें मोरपिर्लाची शाळेन दाखोवन दिलां। शिक्षणाच्या नांवान धोल बडोवपी सरकारान मोरपिर्लाची शाळा मोडपाक सोडल्या। शाळेची बिल्डींग कड्डम जाल्या, ती दुरुस्त करात अशें कितलेशेच फावट पालकांनी आमदार मंत्र्या कडेन मागलें। शिक्षण मंत्र्याक भुरग्यांचो आवाज आयकूंक आयलो ना। 281 पटसंख्या आशिल्ले शाळेत 21 विद्यार्थी उरल्यात। शाळा बसपाची लायकीची उरूंक नाशिल्ल्यान पयलेच दिसा भुरग्यांनी शाळेचेर बहिष्कार घातलो। आज आमी आसात ते मोरपिल्ला हायस्कूल जे आसा गव्हर्मेंट हायस्कूल ह्या हायस्कुला कडेन आसात आनी आज तुम्ही पळयतात की आख्ख्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक इस्कॉला म्हणटा धाडलें ना। हांगा थोडी भुरगीं आसात ही क्लासीक गेल्लीं ती सुद्दां परतून हाडली आनी आतां सद्याक ह्या इस्कॉलाच्या गेटीक लॉक आसा। आज पेरंट्स मिटींग घेतात आनी तेणी डिसिजन घेतले कारण आसात जो पर्यंत तुम्ही हे इस्कॉल सारखे करपाना तो पर्यंत आमी आमची भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडपाना म्हण। विद्येविणे मती गेली, मतीविणे नीत गेली, नीतीविणे गती गेली, गतीविणे वित्त गेलें, वित्ताविणे शूद्र खचले, इतले अनर्थ एके अविद्येन केले। बायलां खातीर शाळा सुरू करपी शिक्षण महर्षी महात्मा ज्योतिबा फुलेन अशें म्हणिल्लें। त्याचो अनुभव आयज गोंयांत येता। आमदारान नेमके हेच वृत्तीचेर बोट दवरलां। तो विचारता, विरोधी मतदारसंघ म्हण सरकार अशें वागता काय बारीक लोक म्हण हे भोग भोगयता? आयकात तेका। खूब वायट दिसता आनी म्हाका दिसता हांगा सरकारान ऑपोजिशन आहाय तेंगेलें काम जायनाक म्हण तरी कोण तरी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें वो कित्याक जालें काय म्हूण। आमी हिंगा राजकारण कोनाय बट इतले मागणी जेन्ना आमदार जाल्लो असेंब्लीक हांवें 3 पुसा तरी असेंब्ली प्रश्न काडले। आमगे हायस्कूल हांवें ती मोरपिल्ला प्रायमरी स्कूल हांवें ती मोरपिल्ला प्रायमरी आनी हायस्कूल पाडी पातोरपा कोलाव म्हळ्यार वायट दिसता की सरकार हेजेर कान मासलोय तो ओपन कोना। आज व्हड व्हड प्रोजेक्ट जाताय विदाउट टेंडर हांव तें नांव घेयना आनी म्हणपाक सोदना। आज समज तरी हांवें पयलीं म्हणलें आमगे NIT तेचे आर्काचे तरी पयशे तरी गायिल्ले जाल्यार आज इस्कॉल निवळ जाताले। आज परिस्थिती भुरग्यांनी सांगिलां पेरंट्सान सांगिलां भायर रावता म्हूण तरी पसून सरकारान कांय तेजी नोंद घेतली ना। हाल कितें जाता हाल कितें जालें मेल मुटऱ्या व्हड व्हडले पुतले बांदताय इनॉग्रेशन कोताय सगळें कोताय बट जेन्ना जाय तेन्ना करपा जाय मनशा मुट्ट्या मेल मुट्रे रडोवन फायदो ना। एके वटेन सरकारी शाळा वसाड पडपाक लागल्यात शैक्षणिक दर्ज्याक लागून, पूण मोरपिर्लाची ही शाळा 100% रिझल्ट दिता। तरीकय तिचे कडेन सावत्र नदर। आमदार विधानसभा अधिवेशनात शाळेची दुरुस्ती मागता आणि सरकार ती जाग्यार घालिना। आयकात उपसरपंच आणि पालकांचे उतफरके। गव्हर्मेंट स्कूल एका सायडीच्यान तुम्ही प्रश्न विचारले तसं बंद पडपाक लागला, पूण मोरपिल्ला स्कूल तेका अपवाद आसा। गेली 8 वर्सां सातत्यान हे स्कूल 100% रिझल्ट दिता आणि गोंयभर न्ही सबंद देशभर ह्या स्कुलाचें नांव पावलां। पूण भुरग्यांक एकाडेमीक इयर चलता आसतना डिस्टर्ब करपाक नाका म्हणून आमी हें करूं नाशिल्लें, पूण पेपर वर्क जो आसा सगळो चालू आशिल्लो। मंत्री स्वता येवन पळोवन गेल्ले, आमकां उतर दिल्लें बेगीन करतले म्हणून। पूण पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच ह्या नात्यान सगळे आमगे हे गांवचे भुरगे एक्स स्टुडंट आनी PTA दोन्ही प्रायमरी आनी हायस्कुलाचे आमकां एप्रोच केलो की हे रिपेर करपा खातीर आमी हांगा आयज प्रोटेस्ट करपाचें आसा, नॉट अगेन्स्ट टिचर किंवा टिचींग स्टाफ। आमकां हे रिपेर करून घेवपा जाय। उतर दिल्लें तें पाडलें ना। आमदारान हे विशय जेन्ना असेंब्लीक मांडले तेन्नाय खरें म्हणल्यार हेजी दखल घेवन येदो म्हळ्यार काम जावपा जाय आसलें, पूण जालें ना। आयज आमी जशें म्हणलेलें जे स्कूल जे आसा सामकें वर्स्ट कंडिशन आसा आनी त्या कंडिशना लागून जे सामकें कॉलेज जावपाचें आसा आनी आमी जशें उलयलोलें भुरग्यांक पयली दीस आयचो स्कुलाचो आनी आयज आमी स्कुलाक भितर म्हणटा भुरग्यांक घेवन वचपाना, कित्याक हीच भिरांत आहा की स्कूल जें आसा खंयच्या टायमार कोसळटलें आनी जे कॉलेज स्लॅब जो आसा तेजे कपचे केन्ना पडटले ते आयज आमच्यान देखून सांगपाक जायना। पण आयज सगळ्या भुरग्यां जे तुमकां दिश्टी पडटात एक वो प्रोटेस्ट आमकां खंयच्या आमी टिचर्साच्या अगेन्स्ट नाय, आमी फकत जी प्रिमायसीस जी आसा जी डॅमेज आसा ती रिनोवेट करपा लागून जे आमी आश्वासन दिल्लें आमचे ऑथॉरिटी जे आसा डिपार्टमेंट जे आसा आयज पर्यंत तेमी एश्युरन्स दीन ते काम स्टार्ट तेमी आयजून पर्यंत केलें ना। तेमी 5 तारीख पयलीं करता म्हणलें पण आयजून पर्यंत तेमी तें केलें ना। गव्हर्मेंटान आमगेली मागी पूर हे करूं ना, शाळा सारकी करता ती करूं ना। ताका लागून आमी सगळीं भुरग्यांक भायर दवरला। आज पावस झडला इतले आसून तुम्ही भुरग्यांक घेवन पावस झडले आसतना आमी भुरग्यांक भायर दवरला आनी आमी पेरंट्स बी रावल्या। कित्याक तुम्ही आता केन्ना भितर सरता त्या शाळेंत? गव्हर्मेंट आमकां केन्ना सांगतलो पळय आमगे शाळा केन्ना सारकी करतलो तेन्ना आमी भितर सरतलीं। कितें दिसता आज इस्कॉल कॉमेस जाला कितें?
पावस येयला बरें दिसना भुरग्यांक भायर दवरपा तरी पूण आमी भायर दवरतलीं कित्याक आमकां बरें दिसना कित्याक भितर भुरग्यांक धाडलो फाल्यां सकाळीं उदक भरलें कितें जाल्यार कोण जबाबदारी आसतलो. इस्कॉल सामकी बॅड कंडिशन आसा. उदक लीक जाता सगळें कापेत घातली आसा न्ही तितल्यान लीक जाता वयता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.